आनी म्हाका खात्री आसा हे तुमी करतले म्हणून. आनी एक हांव धाकटो अनाउन्समेंट करपाक सोदता की आमचे माननीय प्रधानमंत्रीचे जे अभियान आसा ताका ते बलकट करपा खातीर, तांचे हात बलकट करपा खातीर आमचो 70 भाग साफ सुथरो दवरपा खातीर बाबान आनी हांवें ठरयलें की आमच्या पंचायतीन, आमच्या पर्या मतदारसंघ आनी वाळपय मतदारसंघात आमी एक अशें कॉम्पिटिशन दवरतले. म्हणल्यार सगळ्यान स्वच्छ पंचायत, सगळ्यान स्वच्छ वॉर्ड तुमच्या म्युनिसिपालिटीचो. आनी हे आमी 4-4 म्हयन्यांनी आमी ताजो अशें न्ही की एकच फावटी आमी कॉम्पिटिशन म्हणल्यार दवरून तुमकां ऑन युअर टोज दवरपाक न्ही. हे कॉम्पिटिशन म्हणल्यार इट विल बी एवरी डे, लायक तुमी एवरी डे साफ दवरचें पडटलें. कित्याक आमी एक कमिटी फॉर्म करतले आनी त्या कमिटीच्या थ्रू ते पळयतले की बाबा खंयची पंचायत सगळ्यान साफ. आनी ताका मागीर जी फर्स्ट पंचायत येता ताका 2 लाखाचो इनाम, सेकंड पंचायतीक 1 लाखाचो इनाम आनी थर्ड पंचायतीक 75,000. त्याच भशेन तुमच्या म्युनिसिपालिटीच्या वॉर्डाचेय बी तशेंच जातलें. सो इट अप्लायज टू म्युनिसिपालिटी एंड द पंचायत. सो तशेंच जातलें, दोनूय मतदारसंघांनी हें जातलें. आनी आमी हाजो एवरी क्वॉर्टरली आमी ताजो हें घेतली की एवरी क्वॉर्टरली कमिटी पळयतली की ही पंचायत साफ दवरल्या की आतां सांगला म्हणून एक म्हयन्या भितर तयार त्या दिसा येतले म्हणून स्वच्छ करतले. न्ही ते टायमली ते कंटिन्युअस आसतले पळोवपाचें आनी ते आमची कमिटी चॅक करतली आनी हे आमचे कंटिन्युअस उरतले जे पर्यंत. म्हणल्यार स्वताक जावन फाल्यां कॉम्पिटिशन आसा अशी प्रायज मनी आसा म्हणून न्ही, स्वता जावन हो बदलाव आमचे भितर येना ते म्हणसर आमी हें पळयतले. आनी हे आमचे ठाण्या सारक्या जाग्यान पळयात कितले सुंदर वॉटरफॉल्स आसा. सो ते वॉटरफॉल्स आमी थंय आज गेल्ली, थंय न्हाणेली. आतां कितलो कचरो आशिल्लो, ते बाटल्यो, प्लास्टीक, कितें कितें आशिल्लें, कितलें भरलें. सो हें थंय जावचें न्हय आनी हें भुरग्यांनी बी अलाव करपाक जायना. कोण पर्यटक ते येता तांकां समजून तर भितर धाडले जाल्यार हो बदलाव हाडपाक जाय. आनी हळू हळू करून म्हाका खात्री आसा जातलें. तुमचे